नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या साबार फुडाऱ्यांची संसद भवनाच्या संकुलात बसका जाली. ह्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच हेर म्हत्वाच्या फुडाऱ्यांनी वांटो घेतलो. ह्या बसकेंत उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर एनडीए वतीन वेंचणूक लढोवपी सीपी राधाकृष्णन हांचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भोवमान करून साबार फुडाऱ्यांक तांची वळख करून दिली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी हे बसके विशीं माहिती दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साबार पक्षांक राधाकृष्णन हांकां समर्थन दिवपा विशीं आवाहन केलां अशें सांगलें. मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ. एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें. मजगती काँग्रेस पक्षाचे मुखेली मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केल्ल्या औपचारीक घोषणे प्रमाण विरोधी पक्षा वतीन उपराष्ट्रपती पदा खातीर पी सुदर्शन रेड्डी हांची नेमणूक जाल्या. पी सुदर्शन रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश आशिल्ले. एक्झियम 4 मोहिमे अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचेर वचपी पयले भारतीय कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल खासा संवाद साधलो. नवी दिल्ली हांगा आयोजीत ह्या संवादात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतात फुडल्या अंतराळ मोहिमेत वांटो घेवपाक व्हडा प्रमाणात अंतराळवीर नेमपाचेर भर दिलो. तशेंच ह्या वेळार तांणी भारताच्या भारतीय स्पेस स्टेशन तशेंच गगनयान ह्या म्हत्वाकांक्षी मोहिमे विशीं लेगीत भासाभास केली. तशेंच कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांणी आपल्या अंतराळ यात्रेच्या अणभवा विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सविस्तर माहिती दिली. आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं. इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है. मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है. उससे तो ज्यादा अच्छा है सर. बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है. वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं. तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे. फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांणी आयोजीत पर्यटन परिसंवादात येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे सयत वांटो घेतलो. ह्या परिसंवादाचो मुखेल हेत 2037 मेरेन गोंयच्या फुडाराचो पुनर्मंथन असो आशिल्लो. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय सरकारान 2037 मेरेन गोंयाक देशांतले सगळ्यांत पयले पुरायपणान विकसीत राज्य करपाचें ध्येय आंखलां आनी तें खरें करपा खातीर फक्त पर्यटनूच न्हय जाल्यार सर्वसमावेशक नदरेंतल्यान राज्याच्या उदरगती विशीं विचार करप गरजेचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ऑफ होल विकसित गोवा 2037, नॉट जस्ट ओनली द सिंगल सेक्टर बट होल सेक्टर आमकां विकसित गोवा 2037 म्हणून आमकां कंप्लिटली प्लॅन करपाक जाय. आवर टीम इज ऑलरेडी, आय थिंक सगळ्या जाणांक तुमकां मेळ्ळें आसतलें. आमची टीम मोस्ट ऑफ द टायम सगळ्या जाणांक मेळ्ळा. यू हॅव गिवन युअर सजेशन. इफ एनीवन हॅज नॉट गिवन युअर सजेशन्स, आवर चाणक्य ग्रुप इज वर्किंग ऑन दीस. दे हॅव डिस्कसिंग विथ ऑल इंडस्ट्री. आयज संवसारीक फोटोग्राफी दिसा निमतान गोवा फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशनान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 18व्या वर्सुकी दीस कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. तांचे सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे कार्यावळींत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना फोटो पत्रकारांनी आपले कलेच्या माध्यमांतल्यान कसलेच तरेची अपेक्षा दवरिनासतना गोंयचे गिरेस्त दायज आनी संस्कृती आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान
संवसारा मुखार दवरल्या अशी खोस मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावन राज्यांतल्या फोटोग्राफरांक उर्बा दिवपा खातीर सरकार तरेकवार येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां कॅमेरा, लॅपटॉप तशेंच ई-बायक घेवपाक अनुदान दिता अशी माहिती दिली. बट सांगता आसतना म्हाका एक खूब खोस भोगता. अपोजिशन लिडरान सांगलें एक तो टॉन्ट मारपाक सोडिना आतां विधानसभेतली संवय म्हणजे अजूनही ताका अजून मातसो हितूंतल्यान भायर सरूंक ना. बट एनी हांव हे ऑफिस जे आसा हे म्हाज्याच टेन्युअरान दिलां हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आनी म्हाका गर्व आसा त्या बद्दल. ओके, तांकां बायक दिवपाची स्कीम म्हणजे हांवें फक्त अनावन्स करून सोडूंक ना. म्हणजे फुडले बजेट येवच्या पयलीं तांकां बायकूय दिल्यो, इवन दो कॅमेराय दिल्यो आनी लॅपटॉपूय दिले. दोज आर एलिजिबल. स्टेप बाय स्टेप आमी एवरी इयर हे दीत आसा. इन फ्युचर इन्फॉर्मेशनाची आमची स्कीम जी आसा पळय ती अशीच कंटिन्यू उरतली. इवन दो वी आर रेडी टू इफ यू आर ऑर्गनायझींग डिफरंट कायंड्स ऑफ द वर्कशॉप वी आर रेडी टू सपोर्ट यू. आमकां नवीन फोटो जर्नलिस्ट हे जावपाक जाय. केंद्रीय आदिवासी समाज मंत्रालयान राबयल्ल्या आदी कर्मयोगी अभियाना अंतर्गत गोयच्या नामनेच्या आदिवासी समाजातल्या प्रतिनिधींनी काल 18 ऑगस्ट दिसा गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रपती भवनात आयोजित कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या सयत भेट करून संवाद साधलो. ह्या वेळार सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर, दक्षिण गोंय भाजपाचे जिल्हो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, पैंगीणच्यो सरपंच सविता तवडकर, भाजपा एसटी मोर्चाचे महासचिव मोहन गांवकर, भाजपा एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष आणि तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोसा तशेंच खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक अजय गावडे हाजीर आशिल्ले. तुयें हांगा 50,000 चौरस मीटर जाग्यार 120 कोटी रुपया गुंतवणूक करून रवींद्र भवनाची इमारत उबारपाची येवजण आसा. पहिल्या पावण्यार 55 कोटी रुपया खर्च करून प्रकल्प उबारतले. हे संबंधान आमदार जीत आरोलकर तशेंच अस्थायी समितीच्या वांगड्यांची म्हत्वाची बसका जाली. पेडणे हो तालुको कलाकारांनी समृद्ध आसून लेगीत ह्या कलाकारांक फावो ती माची मेळ नाशिल्ल्यान तांच्या कलेचें लुकसाण जाता. हाकाच लागून पेडणे तालुक्यांत रवींद्र भवना सारखी माची उपलब्ध करून दिवन ह्या कलाकारांक उर्बा दिवपाचो हेत आसा अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी नमूद केलें. पेडणे तालुक्याचे कलाकारांचे एक स्वप्न आणि कितकीशीच वर्सां जाली रवींद्र भवन मागणी त्यांची आसली ती अशीच शिरकोन उरलेली. काही अडचणी येयले, जागे अलॉट केल्ले आर्ट एंड कल्चराक पूण ते फिजिबल जावंक ना. आणि ते करता आसतना जेन्ना इलेक्शन्स आमचे आसले आनी कॅम्पेनिंग करतना सगळ्यांची कलाकारांची मागणी इतली जाल्ली की आमचे रवींद्र भवन बेगिनात बेगीन करचें म्हणून. सो सगळ्यांक दिसतालें की पयले फावट आमदार जाल्या उपरांत रवींद्र भवन हेचे म्हणजे हे ते लिडर्स जाल्यात पूण हेचे कडेन जातले की ना ह्यो प्रश्न आसलेलो. पूण ती म्हाकाय चॅलेंज आसलेली. ते हे करता आसतना जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्ली हे खरेंच नेसेसिटी पेडण्या खातीर आनी तेंच्यांनी कन्सर्न दाखयलो की बाबा हय पेडण्यान ह्यो रवींद्र भवन जावपूच जाय. कित्याक कलाकार कितलेशेच कलाकार पेडण्याच्यान वयर सरल्यात आनी पेडण्याच्यान वयर सरून देशाचें नांव वयर काडलेलें आहा. देशभरातल्या साबार राज्यांनी फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या. महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ सयत गोंयांतूय पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या. कांय सुवातांचेर उदक तुंबिल्ल्यान ताचो येरादारीचेर प्रभाव पडलो. अजूनय पावस सुरूच आसा आनी येत्या 24 वरांतूय उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
नमस्कार. भाव, राग आणि ताल यांच्या एकत्रित करण्यातून सादर होणारे नृत्य म्हणजे भरतनाट्यम. दक्षिण भारतातील तमिळनाडू येथील ही नृत्यशैली आज संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. आज कलांगण सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, मारगाव, गोवा येथील काही विद्यार्थिनी आपल्यासमोर घेऊन येत आहेत भरतनाट्यम या दाक्षिणात्य नृत्यशैलीतील काही नृत्य प्रकार. सर्वप्रथम त्या घेऊन येत आहेत पुष्पांजली. पुष्प म्हणजे फुले आणि अंजली म्हणजे ओंजळ. नृत्यदेवता नटराज आणि गुरु यांच्या चरणी नृत्यरूपी फुलांची ओंजळ अर्पण करून नर्तिका कार्यक्रमाचा आरंभ करते. तर प्रस्तुत आहे शुद्ध नर्तनाचा हा एक प्रकार, पुष्पांजली. Todanga takuta,